मोगाच्या भावान भयणो, चार्ल्स फ्रांसीस एडम्स हो 19th सेंचुरीचो अमेरिकेचो हिस्टॉरिकल एडिटर. ताकाय आनी तेका एक पूत आसलो, ताचें नांव ब्रूक एडम्स. तो फुडाराक एक हिस्टोरियन जालो. आनी हे दोगूय बापूय आनी पूत सदांच आपली पर्सनल डायरी बरयताले. आनी आनीक एक हिस्टोरियन एक रिसर्च करता आसतना तांचे डायरी ताका मेळ्ळ्यो. आनी हे डायरींत न्हू एक दिसाची एंट्री अशी आसली की दोगांय बापूय आनी पूत नुस्तें धरूंक गेल्ले, गरोवंक गेल्ले. आनी दोगांयची एंट्री वाचल्यार न्हू दोगांयचे स्वभाव दुसरेच आसात. दोगांयची एंट्री दुसरीच आसात. बापूयन अशें बरयल्लें, वेंट फॉर फिशींग टुडे, डे वेस्टेड. आनी पुताची एंट्री दुसरी आसली, वेंट फॉर फिशींग टुडे, डीड नॉट कॅच एनीथींग बट बेस्ट डे ऑफ माय लायफ. हो कित्याक काय, हो फरक कित्याक आसलो काय? कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, त्या दिसाक दोगांय बापूय आनी पूत नुस्तें गरोवंक म्हूण गेल्ले, तांकां कांयच लागूंक ना. पूण भुरगो तो हुशालकायेन म्हणटा की त्या दिसा आमकां कांयच लागूंक ना, पूण तरी आसतना आपूण म्हज्या बापाय लागीं जायतें उलयलो, हांसलो आनी कांयच धरूंक ना जावनूय म्हज्या जिवितांत म्हाका खुशालकाय मेळ्ळी. पूण बापूय दुसरें चिंतालो. त्या दिसा भुरग्या लागीं बराबर गेलो, पूण कांयच धरूंक ना म्हणून तो बरयता डे वेस्टेड म्हणून. मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिणेंतली वागणूक संवसारीक फरक घालता. आवर एटिट्यूड इन लायफ मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरन्स. आनी आमी न्हू भुरग्यांच्या दोळ्यांतल्यान नदरेंतल्यान संवसार पळयत जाल्यार म्हणजे आमी उक्त्या मनान, प्रामाणीकपणान आनी निरपराधीपणान आमी पळयत जाल्यार न्हू आमी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान भयणो दर एक दीस एक बरो दीस म्हूण करूंक आमकां आदार दिता. कुटुंबीक जिविताची एक संबंदांत एक म्हणणी आसा, विटे आनी वाशे घेवन आमी घर बांदतात, पूण मोगान आनी सपनांनी आमी घोराबो बांदतात. आयच्या दिसाचो शुभ वर्तमान मोगाच्या भावान भयणो कुटुंबीक जिविताचेर नदर घालूंक आमकां आपयता. आनी आमी पळयत जाल्यार न्हू ह्या दिसांनी आमी मातयेचें 19वो आवेसूर आमी वाचतात. आनी मातयेचो 19वो आवेसूर न्हू कुटुंबीक जिविताचेरच नदर घालूंक आमकां आपयता. आमी पळयत जाल्यार दुसरे वडींतल्यान आमी पळयत जाल्यार जेजू पयलेच सुरू करता तेन्ना लग्नीक साक्रामेंताचेर तो उलयता, लग्न मोडणेचेर उलयता. आनी आयज आमी पळयता भुरग्यांची देख घेवंक तो आपल्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक शिकयता. आयज ही भुरग्याची उदाहरण घेवन तो आमकां एक बरी शिकवण दिता. आनी ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमकां आमच्या जिवितांत वा आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमी कशे तरेन वागूंक जाय ती. आयज आमी शुभ वर्तमानांत 4 तरेचे लोक आमकां दिश्टी पडटात. आनी ह्या 4 तरेच्या लोकांतल्यान मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितांत कितें तरी शिकुया. पयले म्हणल्यार आमी पळयता ते पयले तरेचे लोक म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो आवय बापूय, जाणटे आनी आदी. आनी हे पयले तरेचे लोक आमकां बरो गूण शिकयतात, तो म्हणल्यार जापसालदारकीचो गूण. भुरग्यांचे बरे उदरगती पासत आनी तांचे फुडारा पासत ही आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जेजू अशीं तांचेर मागणें धरूंक हाडटात. आदल्या काळार न्हू जेजूच्या काळार राबाय कडेन हे हाडून आनी राबायन तांचेर मागण्या करचें ही पद्दत आसलेली. आनी ही पयले तरेची लोक आवय बापूय जाणटी आसा ती आपलो हो जापसालदारकीचो गूण जी आमकां दितात ती पयलीं आपल्या जिवितांत पाळटात आनी आपल्या भुरग्यांक बऱ्या मार्गान चलोवंक ती आपयतात.
आज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता हे मनशां भाशेनूय जावंक आपयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो ल्हान भुरगीं ही आमकां कितें शिकयतात काय ही आमकां आपणावपाचो आनी उक्तेपणाचो गूण आमच्या जिवितांत आमकां दितात. जेन्ना आमी भुरग्यांक कितें दितात न्हू तांकां मोग दितात, तांकां आशिर्वाद दितात आनी तांची काळजी घेतात, ती केन्नाच फाटीं सरनात, ती केन्नाच ना म्हणिनात, ती सदांच आपणायतात. आमी कितें दितात तें मोगान आपणायतात, उक्तेपणी ती आपणायतात आनी हो गूण आमी आमच्या जिवितांत लावंक गरजेचो. जायते फावटी मोगाच्या भावन भयणो आमी दुसऱ्यांक आपणावंक फाटीं सरतात. आयज आमी आमच्या जिविताची नदर मारुया आनी हे ल्हान भुरग्यां भाशेन जावया. ती आपल्या इनोसेंट हे कॅरेक्टरान ती आमकां हे बरी शिकवण ती आमकां दितात. तिसरे भाशेचे लोक आमी पळयतात ते म्हणल्यार मोगाच्या भयणो ते आमकां वायट गूण दितात. ते खंयचे आयज आमी पळयता जेजू लागीं भुरग्यांक घेवन येताले पूण शीस, हांव शीस म्हणिना वायट म्हणून, पूण शीस त्या भुरग्यांक आडायतात जेजू लागीं येवंक. घोडी तांकां दिसलें आसतलें ही भुरग्यां लागीं वेळ सारून ही भुरगीं जेजूचोय वेळ आनी ताच्या कार्याक ती त्रास दितली म्हूण ताका दिसलें आसतलें. पूण आयज आमी पळयतात मोगाच्या भावन भयणो जेजू तांकां आडायनाका म्हूण सांगता, पूण तांकां आपणास अशीं येवंक सांगता. पूण आमी जाता ते भाशेन हो दुसऱ्यांक नाकारपाचो गूण आमी पयसावंक आयज जेजू आमकां आपयता. आनी चवथो म्हणल्यार आमचो दोनी स्वामी जेजूच, तो आमकां पुनर्स्थापनेचो आनी सडकावणेचो गूण शिकयता. जे समाजांत जे लोक आसात तांकां खाली घालिल्ले आसात, सोकला घातलेले आसात, तांकां परतून तांच्या जिवितांत तांकां पुनर्स्थापना करूंक तो आमकां होच गूण आपयता. आयज मोगाच्या भावन भयणो हे चार भाशेच्या लोकांतले आमकां जेजू शिकवण दिता ती आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून पळया. आमी केन्ना केन्ना कसले गुणांनी भरलेले आसात काय? जायते फावटी आमी पळयत जाल्यार आमी ह्या शिसां भाशेन दुसऱ्यांक नाकारपाचो, दुसऱ्यांक पयसावपाचो हो गूण आमी आदारलेलो आसा. पूण एक बरो कुटूंब जातलो जाल्यार आनी समाजांत बरे भाशेन रावतली जाल्यार आमी हे दुसरे 3 गूण आपणावंक गरजेचे. जापसालदारकेचो, आपणावपाचो, उक्तेपणाचो आनी पुनर्स्थापनेचो. आयज आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. जेन्ना आमी आयज मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं कृपा मागुया की आमकां असली उक्ते मनाची मनशां करूंक आनी दुसऱ्यांक नाकारपाचो हो गूण जो आसा तो पयसावंक आनी जेजूच्याच मोगान चलून दुसऱ्यांक वाडोवंक आमकां आदार दिवंक हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया.